माझे नाव सुभाष खांडोळकर। हांव वास्को नाभिक समाजाचो एक कार्यकर्तो। वास्को नाभिक समाज गेली 127 वर्सां पर्यंत ही परंपरा चालू दवरली। आमची म्हाका दिसता ही 4थी-5वी पिढी आसा। आमी सगळे भुरगे आसा। 127 वर्सां पयलीं वास्को नाभिक समाजांतले कांय लोकांनी मुखार सरून एक परंपरा सुरू केली की सगळ्या बरोबर एक श्रीफळ व्हरून पयलीं दवरताले ते, आनी सगळे पयलीं गाड्यांनी ते व्हरून एक भक्तिभावान भजन करून ते दवरताले। पण हे जशे जशे सुदारणा जायत गेली तशी तशी नवी नवी आयोज्या येत गेली तशी तशी तेचे स्वरूप आसा ते आतां चेंज जाला। पयलीं एक सादो दामोदराचो फोटो घेवन ते देवळांत वयताले अशें म्हाका दिसता, आमकां जाणटेल्या सांगल्यार त्या प्रमाणे। पण आतां आमी एक चित्ररथ करता। चित्ररथा बरोबर ते गाये काडटात, व्हडले व्हडले गाये काडटात, एक्सपेंडिचर करतात आनी दिंडी घालतात। कित्याक एक वास्कोन एक सोबिताय येता आनी हो सप्ताह हो 7 दिसाचो। खरें म्हटल्यार 24 वरांचें ते एक कार्य आसा देवळान पयलीं आमी 24 वरां सप्ताह स्टार्ट जावच्या पयलीं आमचे वास्को नाभिक समाजाचे कोण पदाधिकारी आसा ते वचून नाल्ल दवरतात आनी तशें मागीर आमी हो पाराची जे पळय आसा ते आमकां ठरावीक वेळ दिल्ली आसा। आमी मेहता हॉला कडल्यान हो आमचो नाभिक समाजाचो पार सुरू करता। पयलीं एक 2-3 वरांचें गायन जाता। गायन जाल्या नंतर ती दिंडी घेवन आमी देवळा पर्यंत येता। देवळान येवन आमची पुजा केल्ली आसा ती नारळ श्रीफळ आसा तेजी सांगता करता आनी आमचे नाभिक समाजा पुरते हें जें आसा आमचें सोंपता। ही परंपरा 127 वर्सां पर्यंत जाल्ली आसा। पयलीं कशें कितें आसलें तें आमकां पयलीं जी आसा ती ट्रक बी हे नासले, म्युजीक सिस्टम नासली। पण आतां ही सुदारणा जायत गेल्या आनी ही जी आमचें कार्य आसा देवकार्य केल्या उपरांत आमकां एक मनाक शांती मेळटा आनी आमी वर्सान वर्स उमेदीन करता आनी आमची परंपरा मुखार चलयता। ना आमी वर्साची फाटली ही 129 वर्सांची परंपरा आसा ती आमी सुरू केल्ली पळय ती अजून पासून आमी टिकून दवरलेली आसा। पयलीं एक समाज आतां व्हड समाज व्हड जाल्लो आसा आनी चड करून आमचो आतां बरे तरेन वता। पूण आमी आमची गायिका म्हणून वाराणसीची तेजस्विनी वेर्णेकर हिका आमंत्रीत केल्ले, गायन केल्लें आनी फाल्यां तिजे स्पेशल गायन आमचे रवींद्र भवनान सांजचे 6 वरांचेर आसा। हांव विठो आंबाणे, पैलवाले कामगार संघाचो अध्यक्ष। आयज रुमडेश्वर टेंपला कडेन आमचो तो प्रोग्राम जाता। आतां 127वो आमचो पार घेवन आमी वयता आनी हो पार देवळा कडेन विविध कार्यक्रमान साजरो करून ज्यो आशाची भुरग्यांची स्पेशल भुरगीं आहा तेंचो आमी येवन सत्कार करता। प्लस आमी जो रिटायरमेंट आमचे आहा तेंचे सत्कार करता। प्लस आमी सगळे कार्यक्रम करून फंक्शन करून एक 5 ते 5:30 मेरेन गायनाचो बॉम्बेसून आमी गायर हाडटा। तेंचो प्रोग्राम जाता थंय, बाबू कडेकराचो प्रोग्राम जाता थंय, ओपनिंग तो करता आनी तेच्या नंतर 6 ते 6:30 पर्यंत आमी तेतून पार आनी दिंडी वांगडाच सोडटा। तो रातचे 12:30 मेरेन आमी दामोदर देवळान पावता। हो पैलवालाचो आमचो पयलो पार आमी दामोदर देवळान पावयता। त्यामुळे तो पार 12:30 मेरेन पावलो मागीर आमचे कार्यक्रम सोंपता। तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।